नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां येवकार। ही कार्यावळ सुरू करचे पयलीं आमी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची एक हालीं तेंपावेली व्हिडिओ क्लिप पळोवया। आयटी आतां आमचे भुरगे जावन बेंगलोर वचपाक लागल्या। त्यो आयटी कंपनी जर हांगा जाल्यो ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणूच भुरगे हांगा उरचे ना। म्हणजे जशे बोटीर काम करपाक सगळे उठून भायर गेले आनी इल्ले इल्ले ते थंयच सेटल जावपाक लागले। आमचे लोक रावल्ले जाय, आमकां मायग्रेट जाल्ले नाका आनी ताका लागून तांकां वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज हांगासर जावपाची गरज आसा आनी ह्या प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटीक गांवांतल्या लोकांनी विशेष करून पंचांनी तेंको दिवपाक जाय। तर हे व्हिडिओ क्लिपांत डॉ प्रमोद सावंत म्हणटा की गोंयचे आयटी भुरगे आतां बेंगलोर वचपाक लागल्यात। गोंयांत आयटी कंपन्यो जाल्यो ना जाल्यार गोंयचे आयटी शिकिल्ले भुरगे गोंयांत उरचे ना। दोतोराचें हें भाशण आयकून गोंयच्या आयटी भुरग्यां विशीं सरकार आनी मुख्यमंत्र्याक खुपूच कळवळो आसा अशें कोणाकूय दिसत, मात तशें अजिबात ना। हेच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताच्या काळात गोंयांत 27 आयटी भुरग्यांचेर अन्याय जाला आनी हेच 27 भुरग्यांचेर जाल्ले अन्यायाची व्यथा आमी हांगा मांडटात। ही व्यथा मांडटना आमकां 10 वर्सां फाटीं वचून सुरवात करची पडटली। वर्स आसलें 2013। आतां आसा तेच भाजपा सरकार तेन्ना सत्तेर आशिल्लें। मुख्यमंत्री आशिल्ले सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आनी PWD मंत्री आशिल्ले सुदीन ढवळीकर। 2013त PWD खात्यान कंत्राटी पद्दतीचेर TAIT म्हळ्यारूच टेक्निकल असिस्टंट IT हे खातीरची 31 पदां भरिल्लीं। 31 जाण कामाक लागिल्ले। मजगतीं 4 जाणांनी ही कंत्राटी नोकरी सोडली, मात 27 जाण हेच नोकरेचेर आपले पोट भरताले आनी घराबो चलयताले। मजगतीं 9 वर्सां उपरांत PWD खात्याचो मंत्री बदल्लो आनी खात्याचो कारभार आयलो आदलो मंत्री दीपक पावसकारा कडेन। दीपक पावसकारान 2021त PWDत वट्ट 368 पदां खातीर मेगा भरती काडली। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या 368 पदांनी ते कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी 27 TAIT खातीरचे पदांचोय आस्पाव आसलो। म्हणजे जे 27 जाण 2013 सावन हे पदांचेर कंत्राटी पद्दतीचेर काम करताले तांकां ग्राह्य धरी नासतना तांचे जाग्यार नवे भुरगे घेवपा खातीरची प्रक्रिया। ह्या निर्णयाक लागून ते 27 जाणांच्या पोटार हावळ येवपाची आसली। नोकरी वचपाचे हुस्क्यान तांणी हे निर्णया आड बेगोबेग कोर्टांत धांव घेतली आनी दाद मागपाचो प्रयत्न केलो। मात कोर्टान तांचे याचिकेचेर निकाल दितना सांगलें की कंत्राटी पद्दतीचेर घेतिल्ल्यांक नोकरेक कायमस्वरुपी करून घेवपाची तजवीज ना। कोर्टान हो आदेश 25 जानेर 2022 हे दिसा दिल्लो। कोर्ट हो आदेश दिता थंय आसा। रोखडोच PWD खात्यान हे 27 जाणांक कामावेल्यान काडपाचो आदेश दिलो। सरकार आनी PWD खातें कितले कठोर हें हाच्या वेल्यान कळटा, कारण 27तले कांय जाण ते वेळार इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ले। इलेक्शन ड्युटी करतना तांच्या हातार PWD खात्यान कामावेल्यान कमी करपाचो आदेश दिल्लो। एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय, कोर्टान कंत्राटी पद्दती वेल्यान कामगारांक कायमस्वरुपी करपाची तजवीज ना अशें सांगिल्लें, मात कोर्टान आपल्या निर्णयात खंयच अशें म्हणूंक नाशिल्लें की ते 27 जाणांक काडून उडयात वा तांचे कंत्राट रद्द करात। अशे तरेन हे 27 TAंचेर घरा बसपाची पाळी हेच भाजपा सरकारान हाडली। मनोहर पर्रीकारान हे 27 जाणांक नोकरेक लायिल्ले जाल्यार प्रमोद सावंत सरकारान हे 27 जाणांक घरा धाडले अशें आमी म्हणपाक शकतात। आमचे हे विधानाचेर सोयीस्करपणान राजकारणी भाष्य करपाक शकतात की ते कंत्राटाचेर आशिल्ले हें आनी तें, मात ते गोंयकारूच न्ही आनी ते कितें अशिक्षीत गोंयकार नाशिल्ले, ते बरे डिप्लोमा इंजिनियरींग केल्ली चली आनी चलये आशिल्ले। तेन्ना खंय गेल्ले मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे आयटी भुरग्यां विशीं हुस्को उक्तावपी विचार आनी चिंता? PWD खात्यान नोकरे वेल्यान काडून उडोवपाचो आदेश दिले उपरांत पोटार खोड बशिल्ले हे 27 जाणांनी पावसकारान काडिल्ले नोकर भरतेंत आनी उपरांत आतां काब्रालान काडिल्ले नोकर भरते वेळार परतून एजामी दिल्यो, मात ह्या 27तलो एकलोय पात्र थारूंक ना। मात हो योगायोग अजिबात न्ही। 27तलो एकलोय पात्र थारूं शकना अशें कशें जावपाक शकता? घडये हे 27 जाणांचेर मुद्दाम जावन अन्याय जाला आसुये कारण तांकां कोण वाली नाशिल्लो। कारण पावसकारा वेळार जी नोकर भरती जाली तातूंत ते पोस्ट भरपाक लाखांनी रुपयांचो वेव्हार जाल्ल्याचे आरोप खुद्द ते सरकारांतलो आमदार बाबूश मोन्सेरातानूच केल्ले। ताका लागून पावसकाराचे नोकर भरते वेळार कितें जाल्लें तें आमी आनी हेर कोणें सांगपाची कांय गरज ना।
आनी आतां काब्रालाचे मंत्रीपदूय PWDंतल्या नोकर भरतेच्या गुड्डोलसवांक लागूनच गेल्ल्याचें सुत्रां सांगतात. तर 2013 ते 2022 मेरेन 9 वर्सां काम करून आतां घरा बशिल्ले ह्या 27 जाणांची पिराय वाडत आसा. सुमार 10 जाण रोखडेच आपले पिरायेची 45 वर्सां पुराय करतले. मागीर तांकां कोण नोकरी दितलो आनी कसली नोकरी दितलो? हे 27 जाण बाबडे आजून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आसात. हांगा आपले सोयऱ्या धायऱ्यां खातीर जायते नेम कुशीक दवरून वा नवे नेम करून कायदे करून फायदो मेळोवन दिल्ल्याचें आमी पळयलां. मात ह्या 27 जाणां कडेन कोणूच पळयना. 9 वर्सां नोकरी करून डिप्लोमा इंजिनियरींग केल्ल्या भुरग्यांचेर घरा बसपाची वेळ येता हाचोच अर्थ गोंयची स्थिती आनी हांगासरली यंत्रणा कितली वाळवेन भड्डल्या हाचो अंदाज येता. फकत भाशणां आनी सोशल मिडियाचेर रील्स आनी व्हिडिओ घालून जावचें ना. अंत्योदय तत्व खऱ्यांनीच निमणे मनशां मेरेन लागू जाता काय हेंय मुख्यमंत्र्याक पळोवचेंच पडटलें.